मिकीक कोर्टान ख्यास्त दिल्या. विधानसभा अधिवेशनात येवपाचो आसल्यार ताणें पयलीं कोर्टाकडच्यान मान्यताय हाडची पडटली. कोर्टान मान्यताय दिल्यार आपली हरकत आसची ना अशें सभापती राजेंद्र आर्लेकरान स्पश्ट केलां. तशेंच अपक्षांनी विधानसभेत आनीक वेळ मागलो म्हूण आपूण दिवंक शकना आनी अपक्षांनी वेळ मागपूय न्हय. अपक्षांक फावो तितलो वेळ तांकां दिला म्हूण आर्लेकरान स्पश्ट केलें. पाट्यार फिडिलाचे कोचिंग अकादमीचे उक्तावणाक आयिल्ले कडेन आर्लेकरान मिडियाक जाप दिली. I think he has to see now because of court's order he is in jail, so he has to probably apply to the court for getting himself in the assembly. So that is what I said. With the permission of court, I will allow him. Okay. Has this ever happened before in Goa or any other state? Many states. There was in Jharkhand, I think, then in Tamil Nadu probably. There are some Supreme Court rulings also in this regard. See, if he wants to come, I will allow him. See, I have made very same day, my stand is very clear that independents, they are independents. So whatever facilities, what I can do within the limits of the our rules, I will certainly give them. If they demand something more, I don't think they will be about, because all these facilities which are available to the parties are being given to them. They cannot ask something more, I think. They should not. वास्कोचो फामाद सप्ताह अंदू 10 दिसच घेवपाचे मुरगांव पालिकेच्या खासा बसकेत थारले. सप्तकाचेर निर्णय घेवंक पालिकेची मंगळारा बसका जाली. 20 ऑगस्टा सावन सप्तक सुरू करपाचें थारलां. हे फावट खंय नितळसाणीचेर चड लक्ष दितले. सप्तकांत रस्त्याचेर खंय दुकानां आनी फेरीवाल्यांक अतिक्रमण करपाक दिवचे ना. सप्ताची फेरी आनी लोकांचे वेवस्थेकय बसपेक कांय गजाली थारल्यो. For 10 days, 10 दीस बरे भाशेन जावचो, बरे रुल्स एंड रेग्युलेशन जावचे हें आय डिसायड केला. My decision is not to increase their rates. Hygiene, I told the chief officer and the engineers to maintain the sanitary. But regarding excess and crowding, I'll be a little strict. Especially that pavements between the court and the municipality, that I want to see this year that it is free from any illegal occupants. येयले की सप्तकाचो इश्यू येता. आज बरें डिसिजन घेतला की जी स्टॉलां बीन घालतले पळय ते प्रॉपर डिसिप्लिनान घालतले. जेन्ना ते स्टॉल्स रस्त्यार येता आनी ते रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान खंय कितेंय उजो पेटलो जाल्यार ताका वचपाक आमकां फायर ब्रिगेड नासता, फायर ब्रिगेडीक जागो नासता. सो आमी तो एक पॉयंट रेज केला की आमचे AMIन पयलींच जेन्ना ते दुकानां घालतात दुकानां फुडें वचून ती बाबा फायर ब्रिगेडीक जागो आसा हें निश्चित करचें. कला अकादमीन जुलयांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. गोमंत रंगभूमी दीस 11 जुलयाक जातलो. ते निमतान गोंयच्या 6 ज्येश्ठ कलाकारांचो भोवमान जातलो अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघान सांगलें. अखिल गोंय भजन सर्त 12 जुलयाक सुरू जातली जाल्यार काव्य होत्र 23 ते 25 जुलयाक जातली. रंगभूमीच्या निमतान कांय विचारमंथन, कांय वेगवेगळे प्रकारचे सादरीकरण आनी उत्सवी रंगभूमीचेर काम करपी कलाकारांचो सत्कार, सन्मान आनी तांकां कृष्णभट्ट बांदकर पुरस्कार 10,000 रुपयांचो अशे तरेचो गौरव सुवाळो आमी तांचो आयोजीत करतात. स्वर्गीय मनोहर बुवा शिरगांवकर स्मृती विभागीय स्तरावयली भजन स्पर्धा 12 जुलयाच्यान सुरू जाता. अंदूच्या स्पर्धेंत जवळ जवळ 243 गटांनी भाग घेतला. हितून मागीर राज्यस्तरीय जी भजनी स्पर्धा आसा ती महिला कलाकार भजनी स्पर्धा 12 जुलय ते 28 जुलय जातली. ह्या महिला भजनी स्पर्धेन 128 पथकांनी भाग घेतिल्लो आसा. काव्य होत्र means recitation of poetry for a non-stop record 48 hours. We have organized this unique event perhaps for the first time. This program will start on 23rd of July at 12 o'clock and then it will culminate in a grand way on 25th of July. इतल्यान खबराचित्रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.